जॉइंट मारपाक गेली स्पेशल करून कोण येना जॉइंट मारपाक गेले त्या लोकांनी हाडयले न्हू आतां ग्रामसभाचा पयली न्हू ग्रामसभाचा येवंक ना ती मानस ती भुरग्यां तेजी कितें जालां हेजें After discussion, the same is confirmed and approved. Second was identification of beneficiaries under government scheme. There was no proposal or application received of the same. Third was to take a proposal under NG and RGS scheme. There was no proposal received. To place government circular memorandum in pending. There was no circular of government and memorandum received. So it was to discuss the proposals received from Gram Sabha members. Proposal received from Polish Mandreka dated 26/2023 was regarding the registration of crematorium in Machine. It is informed that there are 3 crematoriums today, but with Panchayat no crematorium is registered. So after discussion, it is informed that there is a committee for every crematorium. So it is informed that the Panchayat will ask the committee member whether the crematorium is registered or not. If not, then Panchayat will guide the registered crematorium and letter to be sent to the Chitrapal Devasthan for suggestion. Already letter forward to the next was discussion on 3 monsoon blocks. It is informed that building of drain on Nala has been already done and bush cutting will start before commission. Already available. Next was regarding action taken on bad condition of road in Miti Ocean. It is informed that half road was done by putting on Ward and Mura. Further, it is informed that road will be done according to the so last confirm propose करणं proposal seconded ते माणसाचे कितें करता तेका केला पडा लेटर पेपरवर कितें केला कित्याक काल सुद्दां घाणी मारताले जाती चिखलाच्यो केला लास्ट डेट जाता करू करू ते रिलेशन घेतलं ते माणसाचे जरा पुढे क्रॉप करू जातो होय त्याने आपण आता काम काय लेटर येऊन आले आम्ही आता स्किमिंग लावलं आहे बरोबर काम ना मी माझ्या लोक आले लोकांचं बरोबर चालणार ते स्पेशल ते वशिकर कृष्णा
inform the Gram Sabha about latest development was proposed undertaken by the panchayat. आत्मनिर्भर भारताच्या अंडर जो स्कीम आसा 50 लाखाची स्कीम आसली ते आतां हे बिल्डिंगेचे फायल रेडी आसा फर्स्ट फ्लोर आतां घालपाक आमचे पंचायतीचे एक्सटेंशन फाटल्या हेजेर ते घातलेले ते हय ल्हान घातलेले तांदळाचे ना ते त्याच्या एक्सटेंशन आणि खाली Replace government circulars correspondence mandatory to be placed in Gram Sabha in every. काय होईल? म्हणजे identification of beneficiary and placing the application in every institute public for availing various skill programs of government. To identify म्हणजे असा नोट तर सांगपाचे ना स्कीमी वगैरे करून कोणाक application करायला स्कीमचे पण पहिली प्रपोजल घेऊन सुद्धा आणि आता कोणाक रजिस्टर करून कशी स्कीम ती किती म्हणते स्कीम किती to identify केला proposal under LGNRGA scheme. Proposal असा first is cleaning and distributing of drainage from Pradeep Agarwadekar house to Paramnath temple in ward number 4, Udlawada. Under LGNRGA. Cleaning of roadside drainage from house of Kirtikant Banavdekar to Nala near Dasharat Banavdekar house in ward number 4, Udlawada. Third is land development and cleaning of work at government primary school, Udlawada. Fourth is cleaning and distributing of roadside drainage from cleaning and distributing of Nala starting from Salwat near house of Koil Namakar in ward number 3. It is a cleaning and distributing of Nala near Holy Cross Temple, Salwat in ward number 5, Ramwada. 7 is the construction of mud bath steady field situated near Petty in ward number 1, Ramwada. So they have याचा काम प्रपोज केल्या काय झाल्या मग ती येत सगळे आता बड्डी सेटिंग आहे सगळे प्री मन्सूनान येयली न्हू आता मग प्री मन्सूनान करूंक ना तरी दोनच महिने झाले ना अजून काय बोलता मग ऑलरेडी तुम्ही जर केला म्हणता प्री मन्सून आणि 2-3 महिने ते जातात परत आणि त्याचे वेस्ट ऑफ मनी म्हणजे तशें न्हू प्री मन्सून कामाक क्लियर आसा ना ते इन्फॉर्म करपाचें हे काम ते सांगपाचें बाबा ऑलरेडी ते क्लीन आसा ते करू नाका कितलो टाइम लागता हेका पास करपाक हेका ऑलमोस्ट 2 महिने तरी वयतले 2 महिने त्यानंतर तुम्ही आयज क्लासा वता तुम्ही एकदा चेक करून मागीर सांगू येता ते काम घेऊ नाका ते ऑलरेडी ते क्लीन आसा तशें आमी इन्फॉर्म करूंक शकता बाकी एरिया बात फॉलो करनी पार्ट बाय पार्ट या वेळेला रेझोल्यूशन दिल्या बोर्ड मेंबर्सांनी दिल्या तुमची जर तुमच्या बोर्डाक तुमकां सगळ्या टँके सारके केल्ले व्हडली कामां जावची ना धाकटी कामां क्लिनिंग कसले जातले व्हडली कामां जाय तुमचें कितें आसा जाल्यार तुमी प्रपोजल दिवपाचें म्हाका फायल फॉरवर्ड करता GRS सकयल भरलेले आसता तेजे कडेन फॉलो अप करता एवरीडे आसता
Place notification number 26 will be pen scheduled 3 2021 and published on official gazette. New construction आता येता तेन्ना टॅक्स बसयता तेका हावस टॅक्स तेन्ना बसोवपाक लागून रेजिडेंशियल बिल्डिंगाक 40 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर मॅक्सिमम न्यू कन्स्ट्रक्शन तेका कमर्शियल ऑर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हेका 200 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर मागीर घेताना पयलीं रेजिडेंशियल घेताना मागीर कमर्शियल कन्वर्ट करता
कमिशनला प्रति कमिशन फॉर रेसिडेन्शियल आता डेट इज कन्वर्टेड इन कमर्शियल आता कधी गेलो पाहिजे कमर्शियल म्हणजे आता आता एक्झाम्पल हां आमचं ऑफिस आहे स्क्वेअर फीट होय that is what commercial Residential. त्या इझिली वेगळं कमर्शियल गेटा येता एकूण लोकेचा हा एक प्रोजेक्ट कशाला सगळ्या बिल्डिंगेनी आम्ही लेटरां दिली आसा कितें जे पळय तुमचे लिव्ह एंड लायसनाचेर बीन कोणाक टेनंट्सान करता ते एक म्हयन्याचो आमकां इनकम आमकां पंचायतीन येवपाक जाय तशें आमी दिला पूण ते आतां कोण कॉपरेट करिना ट्रॉपिकल रिम्साचे तुम्हाला सांगू तेंच्यानी ऑलरेडी आमकां लेटरां दिवपाक स्टार्ट केले they are making money on commercial. What is money for that? That is all that is the question. What is it? Other things are not. That's the art is not that is the way. Never need. But पंचायत is nothing. No income. आमदार भी ना कमी ना. But पंचायत should get some income. If you are paying tax for 1 year, and using it as commercial, that's not. He's not that. That's a residential. गाडी घेता हे करता ते कसं बिस्टोमस गाडी चार आहे ना होम असले हे जो काढता एका पहिले वाटलेला सगळ्यात आहे का ಮತ್ತೆ न्यू कंस्ट्रक्शन येता रेसिडेन्शियल म्हणून येता पयलो प्रपोजल करता रेसिडेन्शियल बिल्डिंग म्हणून मागीर ते कन्वर्ट करतात कन्वर्ट म्हणजे ते काय करीत ना मग ते हे करता कमर्शियल यूज करता मोबायला तो पॉइंट हा तेन्ना मागीर आमी हे नोटिफिकेशन कन्सिडर करता आम कितें बिना मग तुमच्याकडे ते फॉर्मॅलिटी आनी करिना न्हू ते रेसिडेन्शियलच म्हणून घेता ना मागीर पूण मागीर अशें जाता न्हू कित्याक ते मागीर रेंटाक दिता हय जसून मागीर आमकां हे फक्त आमचे कितें ओन्ली फॉर लेईंग टॅक्स फॉर हावस टॅक्स पर्पज ते जाता मागीर बिजनसाचे आता तो 60% कमसे झालं 60% पंचायती काय देणार आम्ही अपनी पर ओके यू वांट टू डू इट बट इट शुड बेनिफिट द पंचायत how much they should come to पंचायत if you are using it for commercial you are making money बाकी काय ना क्लास मध्ये आम्ही होतो व्हेरी डिफरंट पंचायत इथे काम ना काय ना याचा रेसिडेन्शियल पब्लिकेचो हेल्प जावं तूं आयडेंटिफाय बाबा तितून खरेंच बाबा रेंटाक रावता ती ओनर न्हू ना 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 पूण आतां आमचे फ्लॅट ओनरशिपाक घेतल्या ते आमचे गोंयकार थोडेच आहा पूण भायर आपूण डेली पार्टी ते ओनर काय नॉट ओनर ते आमकां कांय कळना आमचे एकूच सोसायटी एक्सपर्ट आसा वचोन डायरेक्ट वचून बाबा मेंटेनन्स कितें आहा जाल्यार आनी कितें थंयसून आमकां कळपाक जाय ते कितें ना
म्हणून मी म्हणतो की इन किलो बेटा दुकाने ते मोठी बेटा तुला या दुसऱ्या भी आम्ही लोक वेरी गुड आता आता वाचा नाव त्या पे ऑप्शन हाफ के दो मग इथे पे होतं पण म्हणतो सांगता पहिलेच माहिती नाही ते पे करतो सवय दिलाय only for new construction. No, for local Very construction डायरेक्ट
डायरेक्ट बांधतात आहे. डायरेक्ट बांधतात की आमचं व्हिडिओच बांधता तो एक घालता व्हिडिओ फाईल न्हू फक्त टीसीबी फक्त हे जे कन्स्ट्रक्शन करतात न्यू बिल्ड करतात न्यू कन्वर्टर करतात भायल्या थ्रू टीसीबी कमिशन सगळ्यांनी काढून ताका ड्रीम टाइप ऑफ ऑक्युपन्सी 40 years कॉपी करायला लावायचा not more than 40 less than 40 you can tell or 40 आमच्या लोकांना भायल्या तुम्ही सांगा 40 proposed by the residential building outside 40 per square meter आमच्या गोरेगावकडे
हावड्याचा परफॉर्मन्स लागता खंयचो बिल्डर वेगळे आनी कितें हायट आसता आमचे गोंयचे आमचे गांवचे हायट आसता ते जातले हे पण हे लागता पाळा तेंकां तुमचे जे फाटल्यान आसा ते काय चॅक करपाचें ना या हेच construction company आणि हे बरोबर कोण नावा करता तर ते मला सगळं नाव म्हणतात लिगली आता नावार प्रॉपर्टी लिगली जाता नावार आता आमचे भाव भयणां भितर तेका ते म्हाका पूण आतां प्रॉपर्टी कितें आसा पळय न्हू स्ट्रक्चराक लिगल तुका सारकें करूंक जाय पूण तुजें सर्वंटर एज्युकेशन सर्वंटर सगळें मागीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लिगल प्रोसिजरान हें वतलें तुमचें स्ट्रक्चर भितरूच आसा तें तुमी काय तुका तेका कांय कितें ना रजिस्टर्ड करता लिगल तुका रेकॉग्नायज करता हावस लिगल म्हणून जाल्यार हय Now, it's not legal. It's legalized. Then I have to pay this fee. Then you have to follow all the procedure. So that conversion करतात पाटाचो आणि construction and every year they are one time
तुम्ही सांगा तुम्ही रेट तुम्ही सांगा ₹40 ₹10,000 झाले. डिस्ट्रिब्युटरला 10,000 झाले. त्यांना तुम्ही जे पैसे मिळता म्हणजे 1,500 ते थंय भरचे पडटले. 10 रुपया विचार करा किती 2,000 जातात ते भरून हा प्रॉफिटाचे तुमचे पंचायत लॉस प्रॉफिटाचे उरले ना थोडा लोकांकडे भरपाक जातो थोड्याकडे भरपाक जातो सांगा तुम्ही सांगता ते खरे आम्ही लोकांना मला त्रास करून सोडली लोकांना सोडा झाल्या सोडा ना 10 रुपये तरी घेऊ. 8
Minimum you can decide. No. आणि आता 40 MB बद्दल वा कितीचे सगळं वर्ड सांगा तुम्ही दिले तर कितीचे सगळं लिगल करताना त्यांना किती रेट लागतली आणि कोणाच्या घरामध्ये तोडणी कोण लावतोय त्याचा पे होतो कोण गडमध्ये जातात त्याचे परतलो रायत झाले तो पे करीता टॅक्स आता आता पे करतले आमच्या 5 वर्षात टाकली झाली आता हा 1.5 वर्ष झाले ते खूप आमचे प्रोसेस येऊन ना आता किती झाला एकाच लागून आपण फाल्या एका भायल्या लोकांना पण आमच्या गावाच्या लोकांना त्या येतात पण किती हा भायल्या आता किती झाला आता सगळ्यांना आपली घर लिगल झाले की आज जाग्याचं व्हॅल्यू किती झालं सगळ्यांक खबर आहे जाल्यार सगळे लिगल धरून गेले जाल्यार मागीर सगळ्यांक कोणाक पडटलो 25 करूया 20 करूया किती करूया सांग तुम्ही सांगा 16 कर कमर्शियल हा तांकां 200 करताले आता 200 मागीर ते रेजिडेन्शियल म्हणून घेता रेजिडेन्शियल हा जाल्यार 40 रुपया रेजिडेन्शियल म्हणून आता घेता कमर्शियल रेजिडेन्शियल ते टॅक्स पे करता तो एक्सपर्ट आमच्या आम्ही त्याचा
That should be just higher. म्हाका सांग रेजिडेंशियल कितले रेजिडेंशियल कोण बांदता न्हू ताका कितले आमी सगळे करतालो सेम म्हणटा ती सेम बरे बांधता ताका ते 40 रुपीस किलो तो आणि प्रोजेक्ट बांधता आपण रेजिडेंशियल काय सगळे सगळे रेजिडेंशियल कोण बांदता न्हू तो हांगलो जाता हांगलो बी रेशन कार्ड आयला रेशन कार्ड आपले एक ना दोन अपॉइंटमेंट तीन भाव तीन म्हणजे चार बांधू शकता बाकी किती बांधता पडलो ते कॅल्क्युलेट करून तुमचा 300 रुपया तो करतो राष्ट्राचा बिझनेसच करता कमर्शियलच करतो बांधताना तो आम्ही रेजिडेंशियल बांधतो माझे तीन भाव आम्ही तीन बांधतो सोय बांधतो सोय भाड्याचं कमर्शियल झाले न्हू ताका रेट डायरेक्ट लावपाची वस्तून जर घर बांधता न्हू तर आम्ही ते रेट टाकली डायरेक्ट तुमकां 40 रुपया बीन डायरेक्ट रेट 200 ना 300 रुपया सारख्या आवडते म्हणटा ते रेशन कार्ड आहा तो 40 रुपया मॅक्सिमम 3 रुपया आमचे 20 रुपया किती बांधता हांव तेच म्हणटा आता कोण ते फुडें जर एक घर बांदता दोन आपले रूम बांदून भाड्याची दाखय आमचो लोकल बांदता ताका सोडून द्या त्याचो एरिया प्रमाणे तो पयशे दितलो थोडे बिल्डींग बांदता पळय 8 फ्लॅट बांदता 10 फ्लॅट बांदता सारकें न्हू 10 फ्लॅट बांदता तो आपल्या भावाचे 3 नावाचे 3 म्हणटा तो बाकीची सगळी वाड्याची जातो ही वाड्याची आहा तितली मग ताका 200 300 रुपया धरले ना ना काय तो पास करता आता 500 रुपया आम्ही वर्षाक मिळून काय तो पास करता आम्ही हो काय तो पास करता असून आम्ही तेच सांगता हांव ते सगळं मानल्याला सांगा तुमकां मानल्याला सांगा हांव कितें दुसरी जागा कशी सोड आता आमचे लोकल घरा ती सोड कोण स्टेशन 8-10 फ्लॅटा बांदता पळय तेले उलयना त्याचे तुम्ही लिगलीच्या लोक करता किती जाण पयशान वाडो ताका तुम्ही डायरेक्ट 200-300 रुपया तर रावता एके कडेन आनी बांदता एके कडेन नाका सगळे हां बिल्डे वेगळे कितले आहा पळय ते कॅल्क्युलेशन करून हय तसो ताका दी करता दुसरी जागा कशी काय करायचं तो आमचो लोकल इकडे गावचो इश्यू आहा न्हू लोकांक आनी पळया फुडले ग्राम सभेक कित्याक लोकांक कळोंक जाय म्हणजे आमी हांगासर हे कितें डिसिजन घेतलें आतां हांगासर थोड्या कडेन घडना पळय तसलें ह्या गांवांत सपोज हांवें म्हणटा नेक्स्ट मिटींग आसता ग्रामसभा हो एक मेन मुद्दो होच म्हणून घेवया स्टार्टिंग कित्याक घडना थोड्या कडेन जेच्या खबर थोडे डिस्कशन करता ते रॉंग वन म्हणटा जाल्यार घातले आमको बीज जाता फायनान्स right.
ग्रामसभेक आमकां ते डिस्कशन प्रत्येक ग्रामसभे खालीच असता पण कडी मारा मुलगी विषय वाढा काय आपण परत समजा तुम्ही काय वाटते काम करत प्रत्येक पर्यंत आता पुढे इन्सिडेंट झाला तो काय कोण रेस्टॉरंट मला त्याचे मला ते हे लाईट नाही ना ती बड लाईट नाही तर कोण नसतं की शिफ्टिंग का सपोर्ट का सध्या माती घालून तरी कडी माती रस्त्यात तुम्ही जाऊन होता इंजिन मारायला नाही लागले पुढं मग तो पप्पा मी आणि म्हणलो हो या ये प्रायोरिटी बिगिन आहे आयटी कमू सेक्शन 72 कितें म्हणटा तो आतां पयलीं रिजनल प्लॅन जो आसा तो हेकेवान जाल्लो पळय तो एरर आहा म्हणटा तितून आनी एरर आहा म्हणून आतां शेतां आनी दोंगर सेटलमेंटान घालूंक मेळटा सो आतां आमचो पळय रिजनल प्लॅन आहा न्हू हितून आमी हो स्टडी केला पळय तितून आमकां जर दिसना की आहा पळय ग्रीन आहा ती शेतां आनी तो डेव्हलपमेंट झोन आहा पळय तो दोंगरूच आहा जाल्यार आतां ती आनी सेटलमेंटाक घालपाचें आमी एक स्ट्रॉंग रेजोल्युशन घेया तुमकां कितें दिसता खंयचोच जागो आनी सेटलमेंटाक पडलेलो नाका शेतां पयली रेग्युलर ती वॉपाक जाता सारकी शेतां जाता आनी कन्स्ट्रक्शन नाका तितून कन्स्ट्रक्शन म्हणजे पयलीं सेटलमेंटूच नाका मेन म्हणजे आमकां I have getting that project field. Problem is you don't do that. So we cannot do that. That also has to be stopped. थंयसर आमची देव कार्य खूब जाता आमचो शिमेचो कोमो थंय उरता कपेला फाटल्यान दुसरी फुगल्या वाटेची हे मोडी व्हरता ती थंयसर ते कोणशाक खेळटा जाल्यार हे सगळे आमचो कल्चर डिस्टर्ब जातलो थंयसर हमारे देश से दूसरे होते थे हमारे सेक्टर में नाम रहता ना अपोजिशन पड़ता था पूण वेळ लागता आनी आमची पंचायत स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेता पूण आमकां लोकलाचो सपोर्ट आमी राजावचे कित्याक तेंका वचून कोण क्लीन करूं येता कित्याक लोक आमी थंयसर आडवून घेतात बाबा तूं कित्याक तुम्ही गेला लोकांना सांगलेलें तुमी तेन्ना लोकांना सांगूंक लागतले तुमी सांगूना लोकल आमकां थंय आमी दोगांय रावल्या थंयसर न्हू लोकल पास जाता लोकल रावून लोकांक मागीर कित्याक म्हणून आमी तेंका मागीर आडोवन रावता कित्याक आमी आमचें कितें आहा पळय आमी करता पण तेच्या खातीर कितें केलें पयलीं तो बीडीसी ग्रुप कर म्हणून सांगलो अजून मेरेन तर जाता 3 म्हयन्यात 4 म्हयने जाले दिसता ग्रामसभेक बीडीसी ग्रुपूय सांगता कित्याक बीडीसी ग्रुपान कितें आहा गांवाची गरज आहा जाल्यार अजून मेरेन कितें तरी येता तितून बीडीसी ग्रुपांनी कितें आहा जे ग्रामसभेक अटेंड जाता पळय रेग्युलरली ते आसतले सगळे जाल्यार की तांकां खंय तरी इन्फॉर्मेशन मेळटलें न्हू कितें तरी इश्यू जाला म्हणून गांवांत
आता काम कसो पळटलो लोक कामाक वयता कितें सगळे आपल्या आमकां ऑन द स्पॉट पळय आमी पळयता तेन्ना वयता ना मागीर तुमी आजचो पळय ऑन द स्पॉट कांयतरी फाटल्या वाट पासून दोंगरार तेन्ना ऑन द स्पॉट जाले आमकां 4 दीस पयलीं येवन सांगना Okay, what is proposed in your revised signature of this campaign? That was in your meter. Raising objection from the public. ते तुपाचें नांव हय सेटलमेंटाक ऑब्जेक्शन आमकां हांगासर आनीक सेटलमेंट काय जावंक ना आतां पयलीं आतां थोडे सेटलमेंट ऑर्डर दाखयल्ले आहा ते आतां कितें करपाचें लागतले तेजेर केस चालू आहा न्हू तेजेर केस चालू आहा ते गोवा फाउंडेशनान आमकां कितें येता न्हू बाबा कितें करूया म्हणून तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घालतात आसा तशें आसूं डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू मागीर डीसीपी हेंका धाडटा कॉपी फॉरवर्ड करा की हांगासर आनी सेटलमेंट जावं उरलेलो ना आतां ती शेतांनी दोंगर सो हांगासर सेटलमेंट जावं करपाक ना Quante qua poi costa la guardate रस्त्या सायडी ओके थोडी आणि शेतात आणि ते काय कुठे होते एरर साइड इफेक्ट काय डीसीपी रेव्हेन्यू आणि कलेक्टराक मुसुंडे गल्ली एरिया पळय सारकी हे जाल्या मुसुंडे गल्ली एक camera घातला आपण पुढे झाल्या आमच्या बसवण्याकडे कॅमेरा घाला आता थंयसर पावले ते फुडें मग आता ते कॅमेरा घातले का कितें फायनींग घातले कोणाक गायपीट डाऊन केलाय का फायन घातले कोणा फायन कितली घालता फायन 5,000 किरे प्रोसिजर काय जोडायचं असतात दोनला किरे प्रोसिजर आता सांगतात ती मागीर सांगता आपल्या गाडी आडवी घातली आपल्या कशें उलयता केसाचो इन्सिडंट तुला आमकां आमी सगळ्या तेजेर घातले तूं आपल्या गाडी आडवी कितें प्रोसिजर आसा आमकांय कळना राज्य उडयता आनी पडटा तेन्ना तुमकां सोदूंक येवपाक गावना आमकां एक तर तेंकां भरची पडटली तुमकां जावना
आता मातशें हे वाच मातशें रेजोल्युशन वाच No center we declare for the students in the area in Tokyo. ना ना आनी हे काय 72 आमच्या हॉस्टेलाक तुम्ही एप्लाय करू नाका म्हणून तो Not to be applied in hostel. हय 72 ऑफ PCP Act should not be applied in hostel building. It is hostel building. स्पेशल ग्राम सभा में पॉइंट डिस्कस मात हे रेजोल्युशन सध्या तरी एका प्रोजेक्ट करायला ते काय हे करून स्टार्ट झाला म्हणून ऍक्च्युली आम्हाला एरर काय पण जनरल मध्ये सारखी कोणता गव्हर्नर सारखे कोणता तो आता ते किती ऍप्लिकेशन होता एरर असला ते जेन्युइन राहते का आणि इन्स्पेक्शन नसलं तर ओके आता फाल्यां आमी हे घालता फाल्यां कितें जातलें विदाउट कन्सिडरिंग आवर ऑब्जेक्शन तो डेप्युटी कलेक्टर ते करता कन्वर्जन करून उडयता आनी आमकां केन्ना कळटलें एवरीथींग इज फायल करता टेबल तेन्ना आमकां कळटलें ऑलरेडी जालें तेका लागून आमी हे आयचे रेजोल्युशन फॉरवर्ड करता एक आनी सारकें स्ट्रॉंग हे कीवर्ड करता मागीर स्पेशल रेजोल्युशन सगळ्याक फॉरवर्ड केला आणि मागीर दोरी आसतना तेणी केलें जाल्यार आमकां चॅलेंज करपाक मागीर बरो पडटलो Once it is strictly complaint, कित्याक लागून पळय आतां उठून म्हणलें जर यूज करता कॉपी म्हणून ते आमकां आतां खबर ना आनी हे कावंट ते कितें मार्किंग कितें वायट केला आनी हांव म्हणपाक कितें आयज पायप लायन कितें येला तेका लागून कितें चेंबर कितें करता आतां कळ्ळां की मेबी ते कॉर्नराक in the jurisdiction of Panchayat, copy नहीं कर सकता. बोली नहीं आमचे देवस्थानाचे सगळे आमचे प्लॅन आहे ते सगळे इम्पॉर्टंट सगळे शेअर ते आमला प्लॅनाचेर आमकां वचन लागता त्यांच्यानी जर कितें तेचे हे केला जाल्यार आमी कित्याक म्हणजे आतां शंबाला हितून ते जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आमचो सर्वे नंबर आमकां वचनाक लागता पूण शंबाला हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सगळे कामुली पंचायती तेका लागून म्हणटा थंयसरसून कितें जाल्यार आमी मान्ना पंचायती दिता एक आमकां तेका लागून तेजें सावना मार्किंग पूण बेसिक पॉइंट ऑफ शेतूच तो परमिशनाक वाप दिवंक शकता म्हणजे अंडर 17 ते आयज आतां आमच्या देवळाक हे तारपी म्हणटा ते पाटे वयले भोंवता म्हणटा पळय हेका जाय जाय भोंवतले ते शिफ्ट करता मातशें एक काळा खबर कितें तेंच्यानी तेंचे साठी काडला आमकां काय
47/1 कितें जालां स्विमींग पूल परमिशन दिला त्याचा रेजिडेन्शियल हाऊस म्हणटा धाकटो एक हें आतां तेका स्विमींग पूल परमिशन दिला तुमी आनी रेजोल्युशन ऑलरेडी घेतलेलें आनी स्विमींग पूल परमिशन दिवं नाका म्हणून तेंच्यांनी राव proposed construction of residential house compound wall and swimming pool on survey number subdivision 47/1. Sir, state as a direct permission to allow the swimming pool permission दिला. अगदी वाट सोडलं आणि पळय आतां थंयसर वायंगणी वखता आनी आयज तेणी तो 1.5 मिटर फोंडो मारला पळय तें उदक थंयसर सद्या मेळटा फाल्यां तें कंक्रिटायज जालें न्हू त्यो झऱ्याचे वाटो बंद जातले शेतान उदक वयपाचें बंद जालें हय ते पळय आतां तें उदक आसा हेका वयता की आसगांव पळय झरपूट एक हें बंद जालें ती दत्तात्रय हेची मठाची ती कितें जालें कंस्ट्रक्शन येयलें तें हें जालें आतां तें शेतान वायंगण धरपून वखता न्हू थंयसर पळय त्या उदकाचो हे ब्लॉक जातलो तो फाल्यां तो सेफ्टी मारतलो तो आनी कितें मग तांणी ते आतां पळय झर आतां पळय तेंच्यानी 1.5 मिटर फोंडो मारलो तांकां उदक मेळटा 1.5 मिटराक उदक उदक भरलायचो ते जेन्ना कॉन्क्रिटायज जातलें तेन्ना बंद जातलें सगळें झरे बंद जातलें ते आतां ते चालू तेंच्यानी आतां काम बंद केलां तें उदक आहा म्हणून तें उदक पडलें तें पावसाचें काय न्हू पावस काल पडला मात तेच्या पयलीं सुद्दां ते झरे येता थंयसर उदकाची वाट आहा ती झऱ्यांची तें तुमकां कळचें ना न्हू तें मात आतां हें जाता न्हू तें हें आतां दिसून येता न्हू सारकें त्या जरी सायडीक जर तुका येयलें जाल्यार ते जर कित्याक जालें पळय तितून तुमच्या परमिशनान एक हें आसता क्लॉज आसता वायलेशन खंयचें कितें तेणी जर पॉयंट तितलें वायलेशन कितें जाता मात उदक खंयचें येतलें आनीक नाल्यार उदक पळय हय मात सगळे तुगे वायंगणां न्हू ती पयलीं वायंगणां तेजें discussion on GPDP plan of Hotel Village 2023-24. आता डिसेंबरान परतो नवो प्लॅन हे करतले मात ती आता ते फाटल्याची हांवें जे सांगलेली न्हू कामां ती कितें जाली ती खंयच्या स्टेजीर म्हणजे जातली कामां आणि याच्या त्यांना व्हीडीसी ग्रुप सांगलेलं फाटले काय रेझोल्युशनही घेतले सांगलेले सगळे तर अजून काही व्हीडीसी ग्रुप सांगना
हय. व्हॉट्सॲप थ्रू आनी एवरी 3 मंथ्स कितें VDC मिटींग जाता न्हू, कितें जालां हें अपडेट दिवपाक. तर हांगासर आमची वर्साची एक जाता VDC मिटींग. फोर्टनायट मिटींग तुम्ही अपलोड करूंक शकता, तुमी केन्ना आसली ग्रामसभा जातली, आमकां मॅसेजी कितें आहा जाल्यार तुमी कळटलें सगळ्यांक. ते VDC ग्रुपान आतां तुमी गेला हरशीं आतां पळय VDC सेपरेट बॉडी, VDC तुमची काय न्हू, कित्याक तेका कन्व्हेनर दिल्लो आहा. कन्व्हेनर जर काय करना तुमी कित्याक घेवया कन्व्हेनर, तेका चेंज करया न्हू. बरं चेंज जाता तेका, कित्याक तेका मेल धाडलो, तेका फोन केले, तो फोनूय रिसीव करना. वयल्यान तो सांगता ग्रामसभेक म्हणटा घेवपाचें ते, ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेवपाचें VDC ग्रुप करपाक. तुमकां लागता VDC लागना न्हू तुमकां. Proposal for placing eventually ordinary Gram Sabha of Portal Panchayat on 26 November 2017. I understand please consider my application for ordinary Gram Sabha meeting on Sunday 26 November 2022. As I am very much concerned about the welfare and development of very important discussion to be taken at Gram Sabha on the issue of damaging and defacing public property. Broken down the street light lens at ward number 2. Until today, there is darkness in that area. I want to know what action is taken by Panchayat and who are these miscreants damaging and defacing public property. Is any FIR is filed on anyone in this matter? We are living in civilized society and take care of public property and public assets in the village. This should be stopped and those responsible should be held accountable for the necessary action. गाव कोणा तुमका कितें गावला Information आहे का? तुम्ही का गेल्ल्यात थंय पळोवपाक बी I don't know. मागीर नाव दिलं का बाबा घेऊन त्या कानावर आणलं तेणे कितें आसा ते झालं ते कितें तो आणि जबाबदार असले म्हणतात नाव कितें नाव कोण तेजो गुणे मारता ते कोण आनी कितें तें आमकां काय कळोंक जाय गांवांत कळोंक जाय कित्याक कळोंक पडला तेणे कित्याक लागून पडला तो पर्यंत घालूय नाका एफर्ट्स घेतले घालपाक हेच्या प्रमाणे कापून हाडटा आमी विचार आमच्या वाड्यान बरा खबराक होता म्हटला आमच्या वाड्यान झाडांक कामे केली आता हे कंपनी आता पहिले ते बोर्ड डिस्कशन करते म्हणून दाखवले कॉन्ट्रॅक्ट करतो ते करत सांगते हा ते बोल त्याला काय घालून जाऊ की काय करायचं ते माहिती खाली मी आणि वर होतो काय ऍक्शन घेणं आणि वर होतो मला आवडलं आणि वर होतो तर आम्ही प्लॅन हे प्रोजेक्ट काय प्लॅन केलं त्याच्या नाव काय कोणा कोणा गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी हे ना न्यूसन्स कार्ड त्याचं काळ पण शेतकार ते सगळे पेटर्न पयली वाट पळय आतां ती वाटेन एक वर्सा पंचायतीन हें बांदलें हांव म्हणटा ती वाटी फूल बाबा भितर चलता
ती आता आम्ही घेतल्या ती आधी पूर्ण वाट घेतो देवापर्यंत आम्ही वाट करून घेतला ती हा केल्या घेतल्या कितें फायली फॉर्ड करून काय एस्टिमेट ना ना आता आदले वाट ती रोजी आणली देवता घेतल्या रस्त्यातून देवपा तुम्ही मग आणि पाय पण कुठे कोणाला गवत पाहिजे कोणाच्या भागात Gracias.